पितळची दिवजा आणि पहिली येताली ती मातयेची दिवजा, हितून खूप फरक आसा. मातयेची दिवजा एका वर्षाक येयली तर बरी आसा पेटोवपाक, म्हणजे त्या देवळाक जी प्रदक्षिणा मारतात त्या टायमाक समजा ती मातयेची दिवजा पांय लागलो, हातांतल्यान पडलें जाल्यार ते भंग पावता, तुटता. त्यामुळे ते परत वापरूंक मेळना आणि त्यामुळे ते फेरे मारपाचे जावं देवाचे कितें कार्य आहा ते भितर खंड पडटा. त्यामुळे लोकांनी आता प्रिफर कितें केला, पितळची दिवजां ही जी आसात ती बऱ्यापैकी आनी दिसतातूय बरी पळोवपाक आणि अनटेरेबल म्हणटात तशी, मोडपाचें ना, फुटपाचें ना, कांय जावपाचें ना आणि ती लॉंग लास्ट तुका यूज करूंक मेळटा. ह्या वर्साच्या फुडल्या वर्साचे अशें कंटिन्यू ते वापरूंक मेळटा. आणि कदाचित समजा कितें मोडलें, चुकून मोडलें समजा जाल्यार रिप्लेसमेंट म्हणून तेजे आमी जुने स्क्रॅपाक दिवंक गावता, तेजे थोडेशे पयशे मेळटात, त्या बदला नवे व्हरूंक मेळटा. वेरेज मातयेची दिवजां आसतात ती तुका बदलूंक मेळना, एकदां फुटली म्हणजे गेली, नवे घेवचे पडटा अशा पद्दतीन. आणि त्यामुळे आता कशें आसा, लोकांक पितळची दिवजां आवडूंक लागल्यात आणि ताका आतां खप चड आसा, मागणी चड आसा. आणि मातयेची दिवजां करपी आतां लोक हांगासर कुंभार समाज जो आसा आमचो तो सद्याक कमी जाला आसा आणि ती दिवजां तयार जायना. त्यामुळे पितळच्या दिवजांक मागणी चड आसा आणि खप आसा. सवाशीण बायलांची उमेद वाडोवपी उत्सव म्हळ्यार दिवजा. सध्या सगळी कडेन दिवजांची लगबग सुरू जाल्या. दिवचल तालुक्यातल्या चडशा गांवांनी दर वर्सा दिवजा उत्सव मनयतात. एक तेंप असो आशिल्लो दरेका सवाशीण बायलांच्या हातात मातयेपासून तयार केल्ली दिवजा दिसताली. मात काळ बदलत गेलो तशी मातयेच्या दिवजांची जागा हळूहळू पितळ ह्या धातूपासून तयार केल्ल्या दिवजांनी घेतली. फाटल्या 10-12 वर्सांच्या नंतर चडशा सवाशीण बायलांच्या हातात हे पितळचे दिवस दिसता. पितळ ह्या धातूपासून तयार केल्ले दिवस टिकाऊ आसा असो दावो दुकानदार करतात. दुसरे वटेन दिवचल तालुक्यातल्या मये, कुडचिरे आणि कांय ठरावीक गांवांनी मातयेचे दिवस पेटोवपाची अजूनय परंपरा कायम आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.